प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज संक्रांत आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो आविस्वोर वोड 5 ते 17 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1 verses 5 to 17. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जुदेयाचो राजा हेरोद राज चलयतालो तेन्ना अबियासाच्या वांगडाचो झकारियास नांवाचो एक याज्ञीक आसलो. ताची पोतीन एलिझाबेथ नांवाची आरोनाचे सोस्तेची आसली. चुकय नासतना सर्वेस्पराचे सगळे आज्ञा आनी फर्मावणे पाळून दोगांय देवाचे नदरे मुखार निती वत आसली. तांकां भुरगें बाळ नासलें, कित्याक एलिझाबेथ वांसटी आसली आनी दोगांय उत्तार पिरायेक पावलेली. आनी अशें घडलें, आपल्या वांगडाचे पाळयेन देवा मुखार याज्ञिकाची सेवा कोत्ता आसतना याज्ञिकी सेवेच्या चाली प्रमाणे ताचेर सोट पडलेली देखून धूप जोडोवंक तो सर्वेस्पराच्या पवित्र स्नानांत भितर गेलो. धूप जोडोवच्या वेळार सगळो लोक भायर रावन मागणे कोत्तालो. धुपावेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलेलो सर्वेस्पराचो एक दूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन झकारियास घाबरलो आनी ताचेर खापेरो देंवलो. पूण देवदूतान म्हणलें, झकारियास, तूं कांपो नाका. तुजे मागणे देवान मानून घेतले. एलिझाबेथ तुजे पोतिनी थावन तुका एक भुरगो जल्मतलो आनी जुआंव म्हूण तूं ताका नांव दितलोय. तूं खुशाल जावन मुरगोडटलोय आनी ताच्या जल्मान जायतीं जाणां खुशाल जातलीं. तर तो सर्वेस्परा मुखार व्हड जातलो, सोरो आनी लागरें कितेंच तो पियेवचो ना आनी आपल्या आवयच्या कुशवांतावन तो पवित्र आत्म्यान भरतलो. इस्रायलाच्या जायत्या पुतादुवांक सर्वेस्परात तांच्या देवाशी तो परतून हाडटलो. आवय बापायची आनी तांच्या भुरग्यांची काळजां एकामेकाताय तो ओडून हाडटलो. फितुरांक तो नितीवण मनशाची जाणवाय शिकयतलो. आनी अशें सर्वेस्पराक पुर्ती एक परजा तयार करचे खातीर तो ताचे फुडें एलिजाचें मोन आनी बोळ घेवन चलतलो. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जे आमी वाचलां, आमी जुआंव बातिस्ताच्या जल्माची खबर आयकता. आनी आयज बाबणीनो जेन्ना हे शिवर्तमान आमी आयकलां बरे भाशेन, आमी पळयता की जुआंव बातिस्ताचो जल्म केन्ना जालो. जेन्ना ताजी आवय एलिझाबेथ आनी ताजो बाय झकारिया एका जाणट्या पिरायेचेर आसली. म्हणजे त्या वेळार आतां एलिझाबेथ एके भाशेन भुरगें जायनासलें, तिजो वेळ कोबार जाल्लो. पूण पळयात भाव भयणीनो, हो दादलो झकारिया आनी ताजी पोतीन एलिझाबेथ देवाच्या मोगान मोग सोडूंक नासलो. ती आपली देवाचेर विस्वास दवरतालीं, ती आपली मागणी करतालीं, जें ताका काम दिल्लें. आतां ह्या वेळार झकारियाक काम दिल्लें देव मंदिरान वचपाक, तें थंयसर धूप पेटोवपाक देवाक. आनी तो आसलो, ताका आतां कांयच बरें मेळोंक नासलें. तो आजून पाय जावंक नासलो, ताची बायल माय जावंक नासली, तांकां भुरगें नासलें. पूण ती देवाक सदांच विश्वासी रावली. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो ह्या वेळार देव मंदिरान आसा, आज बडवो गाब्रियल थंयसर येता, ताका म्हणटा, तुजी पोतीन आतां गोरबीस जातली आनी तुका एक भुरगो जातलो आनी तूं ताचें नांव जुआंव म्हणून घालतलोय. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हें आमी आयकता, आमकां हें बरी खबर कळोन येता की देव सदांच विश्वासी. आमी विश्वासी रावना. कितले फाटी आमी मागणी करता आनी मागणी आमकां जबाब मेळना जाल्यार, कित्याक खूब फाटी जे मागणी आमी करता आमकां बरें न्हय तें. आमी कोत्ता मागणी, आमकां जाय खूब वस्तू, पूण जेन्ना त्या मागणे आमकां देव आमचे मागणे आयकना आनी आतां मातशे एके भाशेन त्या मागणाचो जबाब आमकां मेळना, आमी आतां देवाक सोडटा, आमी देवाशी पयस वता. आतां आमी ह्या संवसारीक जिवीत जियेता. आतां आमी देवाचें उतर आयकना, आमी कांयच करिना आनी आमी अशें चिंतता की देव आमचेर रागार जाला, आमी देवाचेर रागार जाता आनी आमी सगळें सोडटा. पूण हो दादलो झकारिया आनी ताजी बायल, ताजी पोतीन एलिझाबेथ,
ती देवाच्या मोगान आसली. ती देवाचेर विश्वास दवरताली. वय त्या वेळार अजून पवित्र आत्मो येवंक नासलो की तांचे भितर पवित्र आत्मो आसूंक जाय, पूण ती जे कायद्या प्रमाणे आसलें ते सगळें करतालीं. मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे सगळें करतालीं. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या झेकरायाक आनी एलिझाबेथाक पळयता आयच्या शिवर्तमानान, आमकां कितें शिकोवण मेळटा. आयज भाव भयणीनो 2000 वर्सां जावन आतां जेजू येवन आमकां ताणें पवित्र आत्मो दिला. पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता, पवित्र आत्मो आमचे भितर आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी तो पवित्र आत्मो आमचे कडेन सदांच उलयता. पवित्र आत्मो आमकां सांगता आमी केन्नाच हें देवाचें उतर केन्नाच सोडूंक नाका. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचेर विश्वास दवरता, ताच्या उतराचेर उतर रिगून दवरता आमच्या काळजान आनी मनाची नडसणी करता, तेन्ना जें देवान आपल्या उतरान बरयलां, उतरान सांगलां, तें आमकां तो फावो करता. आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां भावार्थान रावंक. खूब पाटी आमचे मागणे आयकना म्हणून आमी कितें करता, आमी दुसऱ्या कडेन वेता, आमी दुसऱ्या धर्मा कडेन वेता, आमी बैलां कडेन वेता, आमी गाडयां कडेन वेता, आमी खूब वस्तू करता आनी आमी समजता की ह्यो वस्तू करून आतां आमकां आमची मिलाग आमकां जाय तें फावो जातलें. पूण भाव भयणीनो, फकत जेजू वरवीं ताच्या उतरा वरवीं आमकां सगळें फावो जातलें. कित्याक देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. आमी आयज जेन्ना आमकां कसलीच आडखळ आसा, कसलेच त्रास आसा, कसलेच आमच्या जिवितान कसलेच म्हणटा ते भाशेन वादळ येयलां, आमी सदांच आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया, ताच्या उतराचेर दवरया. कित्याक आमी ताचें उतर आमच्या काळजान सडिनासतना रावत जाल्यार, ताचेर उतराचेर विश्वास दवरीत जाल्यार, देव जो आपल्या उतराक विश्वासी आसा, ती मिलाग आमकां फावो जातली. कितेंय जावं, आमकां इतलो वेळ आमी रावन कांय जावना जाल्यार आमी विश्वास दवरया देवाच्या उतराचेर, आमी घट रावया आमच्या भावार्थान, आनी आमकां सगळें जें देवाच्या उतरान सांगलां तें आमकां फावो जातलें. कित्याक देव आपल्या उतराक विश्वासी. आयज भाव भयणीनो, ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया आनी हें उतर आमच्या काळजान दवरून आयज आमी हें उतर आमच्या मनाची नडसुणी करून आमी तें उतर पाळून आयज आमची मिलाग, आमचें बेसांव आमी आपणाया जेजूच्या नांवान. आमेन. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडणारा जेजूची कृपा, आमच्या सोडणीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूच तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.